सर तुम्ही तर एग्रीकल्चर रोड मॅप केला पाहिजे. कृषी कार्ड ना त्यांना तुम्ही दिसले काय सवलती ते सुद्धा केला मी. कृषी कार्ड ज्या त्यांना कृषी डायरेक्ट सांग आता स्टार्ट करतो. कृषी कार्ड जिल्हा सांगू की ह्या जाऊ जिल्हा स्टार्ट कर. स्टार्ट. आम्ही जिल्हा इलेक्शनाक आमचे खऱ्या अर्थाने अपेक्षेप्रमाणे आज घवघवीत यश म्हणटा अशें आज गोंयभर भाजपाक मेळ्ळें आसा. म्हज्या भागान सुद्धा जे मूळ काँग्रेसचे पयलीं कार्यकर्ते जे आशिल्ले ते म्हजे बरोबर भाजपात तेणी प्रवेश केल्लो, तेमी काम केलें. मूळ त्याच प्रमाणे काँग्रेसचे पयलींचे कार्यकर्ते आनी मूळ भाजपाचे कार्यकर्ते अशे एकठांय रावन काम करतना आमी पळयल्लें आसा. म्हज्या भागान तर म्हाका 4 जिल्हा पंचायत सदस्य लागतात. ते 4चे 4य आमी बऱ्यापैकी बरे मार्जिनान आमी सगळे जिखले आसात. दुसरें सगळे कडेन म्हणजे सगळे कम्युनिटीचे लोक आसले, वेगवेगळे विशय आसले तरी देखून आयज आमी 4य कडेन जे पयलीं सगळे काँग्रेस आसले ते आज परत भाजपाक आमी केल्ले आसात. तशेंच सावथा भितर सुद्दां आनीक म्हाका सांगून दिसता की गेल्ले फावटी 17 काँग्रेस झेडपी आशिल्ले, काँग्रेस सपोर्टेड. ह्या टायमाक भाजपानी 17 उमेदवार दिल्ले, ऑफिशियल दवरले 17 उमेदवार. आउट ऑफ 17 14 उमेदवार आमी जिखले आसात. फोंडा तालुक्या भितर 3 आमचे येयल्ले नात आनी बाकीचे कडेन 17 जे बसयल्ले तितले 14 येयल्ले आसात. आनी एक म्हणटा ऑलरेडी पयलीं आंदो बसयल्ली ती वेगळी, तेज्या भायर अपक्ष कांय येयला, पूण पार्टीन बसयल्ले 17 पैकी 14 येयल्ले आसात. तशेंच म्हणजे घवघवीत सामकें यश आयज भाजपाक दिल्लें आसा. तेजें श्रेय जें आसा तें संपूर्ण कार्यकर्त्यांक वयता हें एक जालें. दुसरें आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सुद्दां कोविडाच्या महामारी भितर सुद्दां बऱ्यापैकी ते हाताळ्ळां, बरें काम केल्लें आसा. तेजेंच एक हें म्हणून आमकां दिश्टी पडटा आयज सुद्दां पर्यटक आमचे गोंयांक येवपाक लागले. हॉटेलान सुद्दां आमी केन्ना विचारता तेन्ना सगळे फूल जाल्ले आसात. किंवा म्हळ्यार राज्य सेफ आसा की ह्या कोरोनाच्या महामारी भितर सुद्दां बाकीच्या राज्याक तुलना करीत जाल्यार गोंय हें सेफ लोकांक दिसता, ताका लागून लोक हांगा येवपाक लागले आसात. आनी हें सगळें हें करता आसतना आमचे ह्या कोवीड महामारी भितर सुद्दां सरकारान बऱ्यापैकी काम केल्लें आसा. डॉक्टर प्रमोद सावंतांनी बरें हाताळ्ळें आसात. त्याच प्रमाणे भाजपा पक्षाचे जे अध्यक्ष आसा जावं संघटन मंत्री आसा किंवा आमची कार्यकारिणी आसा त्यांनी सुद्दां एक सुंदर अशें काम केल्लें आसा की ज्या टायमाक लोकां बरोबर रावपाक जाय, ज्या घटकेक लोकांक गरज आसा आदाराची किंवा विचारपूस करपाची किंवा अडी अडचणीक पावपाची, ती आमच्या संघ पार्टीन बऱ्यापैकी काम केल्लें आसा. आनी तेजीच पावती म्हणून आयज बरें घवघवीत अशें यश येतलें तो एक कारण आसा. पण तुमकां कितें दिसता हेजो इफेक्ट असेंब्ली इलेक्शनाचेर कितें जाता? इफेक्ट बरो जातलो न्ही, कित्याक हें इलेक्शन पळय आमकां आमी अशें क्वॉर्टर फायनल सेमी फायनल अशें म्हणून घेतली ना खरें, पूण आमकां प्रत्येक इलेक्शन म्हत्वाचें आसा. हें इलेक्शन आयज विरोधक जे आसात ते वेगवेगळे विरोधक वेगवेगळे पार्टी जे आसात तेंचेर खुबशे विशय उलय आनी भाजपा जेन्ना इलेक्शनाक वयतली तेन्ना कळटलें अशे पद्दतीन उलय. पूण जेन्ना आमी प्रत्यक्षात इलेक्शनाक गेले उपरांत आज लोकांनी कौल जो दिल्लो आसा तो काँग्रेसची परिस्थिती जाली आयज खाली 4चेर उरले, दैनीक परिस्थिती जाल्ली आसा आनी बाकीचे म्हणून कांयच ना. म्हणजे अशे पद्दतीन घवघवीत यश म्हणटा दिल्लें आसा, फक्त भाजपाक दिल्लें आसा. हे कार्याची पावती आसा. कित्याक वेगवेगळी टिका करप वेगळे, उलोवप वेगळे आनी प्रत्यक्षात रिजल्ट महत्वाचो न्ही. म्हणटकीच भाजपाक यश दिल्लें आसा. म्हज्या भागान सुद्दां म्हाका 4 झेडपी येता, 4चे 4य आयज निवडून दिवपाक म्हजे सगळे कार्यकर्ते वावरले. आनी खऱ्या अर्थान आमी डिसिजन घेतलें जे हांवें 10 जाणां बरोबर घेवन जे डिसिजन घेतलें त्या डिसिजन सुद्दां योग्य आसा ह्या लोकांक दाखयल्लें आसा. कित्याक हांवें सुद्दां पयल्याच फावटी भाजपाक मतदान केल्लें, कित्याक इतलीं वर्सां 22 वर्सां काँग्रेस पक्षाक आसलो, मतदान येयला थिंगसान सुद्दां त्या पक्षाक तेन्ना सगळो. आनी प्रवेश केल्या नंतर आयज खऱ्या अर्थान हे आमचे डिसिजन जे आसले ते योग्य डिसिजन आसले ह्या लोकांनी ह्या रिजल्टाचेर आमकां दाखोवन दिल्लें आसा. पयर तुमी प्रेस कॉन्फरन्स म्हटलेलें की तुमी 10 जाण जे काँग्रेसींतल्यान गेले तांकां लोकांनी एक्सेप्ट केलें. हय, कांय आमदार अशे आसात जे खंयच्याय पक्षान गेले ते आपले वैयक्तीक कॅपेसिटीन निवडून येतात. ते तुमकां कशें दिसता? नाही, म्हाका लोकांनी म्हणजे कार्यकर्त्यांनी सुरवाती पासून आज पर्यंत म्हाका कसलेच केन्ना एंटी वेव किंवा हे ते केन्ना लागली ना. 2012च्या इलेक्शनात तुमकां सांगता 2005-07 ते 2012 काँग्रेसचं सरकार आसलो, तिच्या बरोबर कामां सेम आसलो. त्या टायमार 23 आमदार 12 जेन्ना आमी इलेक्शनाक गेले 23 आमदारां पैकी खाली सिंगल डिजीट म्हणजे 9 आमदारच काँग्रेसचे येयल्ले. त्या टायमार सुद्दां गोंयांत हायस्ट मतान म्हाका निवडून दिले लोकांनी. म्हणजे काँग्रेसची परिस्थिती बरी नासली
23 वयल्यान 22 सुद्धा 9 जाणां जाल्ले त्यांना सुद्धा गोंयांक हायस्ट मार्जिन सर तुमकां कितें दिसता आफ्टर दीस मॅन्डेट गव्हर्मेंटान मलयामच्या 3 प्रोजेक्टाचेर फुडें वचचें? नाही हे प्रोजेक्ट जे आसा प्रत्येका कडेन सीएमांनी ह्या बऱ्यापैकी सगळ्यांक म्हणजे ज्यांका ज्यांका कोण ह्या तांकां टायम दिवन त्यांचे विचार आयकून घेतले आसात आणि जे काय कोला विशयी सुद्धा एक बरें डिसिजन सरकार घेवपाचें आसा जे सरकार लोक गोंयचे हे करता की कोल वाडचो न्ही जावचो न्ही तेजे बद्दल सुद्धा सीएम स्वता दिल्ली वचून मेळ्ळात कोल मिनिस्ट्री ते गोंयांक येवपाचे आसात तेजे उपरांत बऱ्यापैकी तेजे डिसिजन जातले लोकांच्या हिताच्या आड कांयच जावचें ना असं सीएमान सांगलें आसा आनी सगळे व्यवस्थित सगळे जातले फुडाराक. इतको प्रोटेस्ट जालो झडपीच्या पयलीं कोला खातीर तमनार डबल ट्रॅकिंग रेल्वे मागीर हायवे वायडनींग इतके प्रोटेस्ट जावन सुद्दां बीजेपीक लीड इतकी दिली म्हणजे सगळे प्रोजेक्ट गोंयकारांक जाय अशें दिसता तुमकां? नाही पळय पक्ष हो भाजप पक्ष सत्तेक आसपाक जाय ह्या लोकांनी कळून दिल्लो आसा. हांव तुका विरोध ना विरोध तेजेर वचना पूण सरकाराक लोक जे आसा गोंयची जनता आसा यांनी निवड भाजपाक दिली आणि ती मेजॉरिटी वयल्यान कळटा काठर मेजॉरिटी ना ज्यो मेन विरोधी पक्ष आहात त्यो खंय 4 खंय आणि आमचो फिगर पळयात म्हणजे जे अशें कौल दिल्लो आसा की गोंयची जनता जी आसा ती हे दिल्ली आसा आणि ती फुडली इलेक्शन सुद्दां अशी आसतली फुडली इलेक्शन कौन्सिलाचे आसतले ते पळयात तुमी अशेच पद्दतीन आसतले. तर तेजे उपरांत आमचे जेन्ना 2022 असेंब्लीचे इलेक्शन येतले तेन्ना एब्सोल्यूट मेजॉरिटीन आमी परत सरकार स्थापन करता असली मेजॉरिटी मेळटली की लोक जे आसा ते लोक कार्य पळयतात काम पळयतात ते महत्वाचें आसा. तुम्ही आताच म्हटले की तुम्ही ज्यांना म्हणजे तुमच्या कार्यकर्ते तुमकां सदांच कौल दिला काँग्रेस भाजपा असो सावथाक जे सद्याक येतात तेजे तुम्ही सगळ्यांत व्हड तुमचें योगदान अशें म्हणपाचें बीजेपी न्ही पळय वैयक्तीक आसता ते झाले पूण पार्टीचे आसता न्ही सगळे जोड पावलांनी काम केल्लें आसा. आतां मतदारसंघात सुद्धा पयलींच्या मूळ काँग्रेसचे कार्यकर्ते जे भाजपात आतां आयिल्ले त्यांनी कार्य केला मूळ भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी काम केलं आणि जे यश आसा तो सगळ्याक आसता न्ही पार्टीचे कार्य आसता पर्सनल असतात प्रत्येकाची आमदाराची पर्सनल वोटींग असतात म्हणतो पार्टीचे कार्य असतात आणि पार्टीची संघटना मजबूत असली कारणाने हे आणि काम करचो फायदो जाता.